दीस ब्रेस्तार मार्चाची 19 तारीख 2024 सान जुजे मुरिये सोपती. पहिले मसक सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसक अध्याय 7 वोळ 4-5a 12-14a आणि 16. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें. वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? तुजे दीस भरोन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलो तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलों आनी ताची राजवटकी थीर सांबाळतलों. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळतलों. हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन सासणाक तगतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 89 2-3 4-5 27 आणि 29. श्लोक. तुजें राजवट सासणाक बाळटा. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वाखणतलो. तुजे विश्वासीपण संततीच्या संततेक परगडतलो. कित्याक दृढ मोग सासणाक बाळटा तसो तुवें थीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरलाय. श्लोक. ताचे राजवट सासणाक बाळटा. दाविदाक विंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सपूत दिला. तुजी संतत सासणाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. ताचे राजवट सासणाक बाळटा. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बचावाचें काडाप. म्हजो दृढ मोग सदांकाल हांव तुका दाखयतलों. तुजो सल्लो ताचे सवें शाश्वत बाळटलो. श्लोक. ताचे राजवट सासणाक बाळटा. दुसरें मसक सान पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसक अध्याय 4 वोळ 13 वोळ 16-18 आनी वोळ 22. भावा भयणीनो, संवसार ताचें दायज करून दितलो म्हणून देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली. अब्राहम नियमशास्त्राक हालचालो देखून न्ही, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच भावार्थाचेर हुंदून आसली ही बसवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात्र न्ही, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती बसवणी केल्या. कित्याक अब्राहमच आमा समेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकींच बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांक असो बाप नेमला. वय, मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वाक हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या भरवश्यान कसल्यांच आदार नासलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांक असो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थस ताचे नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया.
शुभ वार्ता. सामातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, ओळ 16, ओळ 18 ते 21 आणि ओळ 26a. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पत्नीण मरी आणि मरियेतान जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात ख्रिस्त. ख्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्ले, पूण तांच्या लग्ना पयलीं ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरियेक अपकीर हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीण म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभोग पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. देवाचें उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सांज जुजे थंय पोरण्या सल्ल्याची संपूर्णता तशेंच नव्या सल्ल्याची नवेसांव सुरू जाता. सांज जुजे भाग्यवंत कुटुंबाचो वडील जावन मरिये आनी जेजूक कश्टां संकश्टांत राखता. देवाच्या आज्ञांक पाळो दिवन जियेता. सांज जुजेची वाट मौनपणाची. देवा थंय ताचें विश्वासपण विशेश. पापा पियूस 9व्यान सांगले बरें, तो कामेली वर्गाचो. ताणें भाग्यवंत कुटुंबाची दुबळीकाय ताच्या खांदार वावयली. 30 वर्सांच्या गुपीत जिवितांत सांज जुजेच्या इस्कोलांत जेजू ल्हान व्हड जालो. बापाचे कुशीक खाल जावन तो जियेलो. भाग्यवंत कुटुंबाचे परिसर एक कुटुंबाची पवित्र सभा. थंयसर शेगुणाचें जिवीत आसलें. जुजे कुटुंबाचो वडील देवाचे सावळेन जियेलो. देवाची खुशी कशी पाळची म्हणल्या विशयांत तो आमकां लिसोवन दिवंक शकता. सांज जुजे पवित्र आत्म्यान भरिल्लो. पोरण्या सोल्ल्यान आदाम आनी येव देवाक अविदेव जावन चल्लीं. पूण नव्या सोल्ल्यान जुजे आनी मरी देवाचे कुशीक खाल जावन विधेयी जावन जियेली. जेजू, मरी आनी जुजेक आमचीं कुटुंबां भेटोवया.